सो म्हाका दिसता तेजेर भरपूर डिस्कशन जातलें आनी पळोवया आतां कितें जाता तें की सरकाराक कॉन्ट्रॅक्ट जे स्टाफ आसा तांकां रेग्युलायज करपाक जाय नाका तें आयज तेजो प्रश्न तो सुटावो जातलो. कितले अशे कितें कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफ ते तुमकां एक्झॅक्ट असेंब्लीन जेन्ना उलयता पळय तेन्ना फूल तुमकां कळटलें कितले आसा ते A to Z तांकां मेन्शन करतले आनी सांगतले की हेजे पयलीं कशी आश्वासनां दिल्ली आनी कितें आहलें तें आनी ते क्लियर करून दाखयतले की हो जो सरकार आसा तो सरकार खरेंच आमच्या गोंयकारांक रेग्युलायज करपाक सोदता काय ना हो जो क्लियरिफिकेशन आसा तो CM दितलो. पूण तांकां जेन्ना घेतल्या पळय रिक्रूट करल्या पळय जाल्यार ते कॉन्ट्रॅक्टूच म्हणून केला बेसिकली तांकां मेन्शनूच केला ते हितून ना बेजिकली कन्फर्म जातले अशेंय सांगूना बेजिकली कशें आसा तें एक्झॅक्ट कितें आसा खंय आसा कशें आसा कोणान कितें सांगलेलें हें सगळें A to Z तुमकां आयचे जे रेजोल्युशन जेन्ना आमी घेतले तेन्ना तुमकां सगळें कळटलें. हांव पयलींच डिस्क्लोज केल्यार फाल्यां ते येतले आनी ते आपूण रेडी जातले. सो हें तुमकां जेन्ना एसेंब्लीन हांव उलयतलो पळय तेन्ना A to Z हिस्ट्री कितें आसा हेजे पयलींची हिस्ट्री कितें आसा कॉन्ट्रॅक्ट स्टाफाची हिस्ट्री कितें आसा ही सगळी तुमकां दाखोवंक जातली आनी बाकीची रेजोल्युशन्स आसा बाकीचे आमच्या मेंबरांनी रेजोल्युशन करता.